आम्ही कंडेम करतात, आम्ही निषेध करतात जी काल घटना जाल्या ती, स्पेशली एज मी ऑल्सो, एज आय हॅव ऑल्सो डन लॉ अँड इट कम्स अंडर द फ्रॅटर्निटी ऑफ लॉयर्स. I condemn what has happened to our friend, our colleague, advocate गजानन सावंत. काल जी घटना जाल्या गोंयांत, तो एक पार्टीचो लॉयर म्हणून गेल्लो, खंय 3 कॉन्स्टेबल पुलीस ऑफिसर आयिल्ले आनी कोणाक तरी फ्लॅट वेकेट कर म्हणून ते प्रेशरायज करताले. त्या फॅमिली कडेन वचून they were telling to vacate that flat. And when the advocate, because he was a hired lawyer of that party, so of those clients, so he went to attend to his clients, go to see. When he questioned his the cops, the police, की बाबा तुमचे कडेन खंयच्या आधारान तुमी आयल्या, कोणाचे एजेंट आयल्या, तुमी कोणाचे ऑर्डर्स फॉलो करता, कित्याक यू शो मी द ऑर्डर कॉपी म्हणून, ऑर्डर दाखयात म्हणून, that they should be vacated from police or court, कितें पेपर्स आसा जाल्यार दाखयात म्हणून. आणि since the police didn't have the order copy, it seems so bad that ताका खंय धरून मारलो, बडयलो म्हणल्यार कशें मारप, ताजेर फोट मारप, ताजे मानेर ताका मार लागिल्लो आसा, तकलेर ताका मारला, तेणे मेडिकल केल्लो आसा, सो दे वेटिंग फॉर द मेडिकल रिपोर्ट. सो प्रमोद सावंत, दिस कम्स अंडर यू, होम मिनिस्टर तूं, आणि ते खातें तुजे अंडर येता. आमी निषेध करता आनी तेच बरोबर प्रमोद सावंता कडेन, होम मिनिस्टरा कडेन मागतात की होम डिपार्टमेंटात ही गजाल जाल्ली आसा, आमकां आयकपाक आयल्या त्या भाशेन तो तेणी जे 3 जाणांनी मारला खरेपणी एकलो तितलो आसा तो, ताजे खंय हॅबिच्युअल आसा, ताजे पास्टान देखून एक खंय ताजे खंय तरी कंप्लेन जाल्ली अशेंच एक केसीक लागून. सो वी डिमांड एक्शन ऑन दिस, बिकॉज देर शूड बी जस्टीस given to advocate गजानन सावंत. कित्याक आयज समज ताजेर एक्शन घेनात, कित्याक कायद्यान तो काय रॉंग ना, ताणें फक्त ऑर्डर कॉपी मागिल्ली वेकेटाची, मिस्टेक जाल्या पुलिसा कडल्यान, सो मिस्टेक कोणाक जाला तेका आनी हें ना, सुटका ना, ताका जाता तें कितें तें पडटा तें ताजेर एक्शन घेवची म्हणून आमची मागणी आसा. लेट एनीबडी फाल्यां उठल्यार वतले आनी खंयच्या एडवोकेटाक मारपाक लागतले, खंय मेळटा ते मारूंक लागतले. सो देर शूड बी सम रिस्पेक्ट. आणि येस, द हियरिंग ऑफिसर्स एक्शन घेवचे म्हणून हांव प्रमोदा कडेन, सावंता कडेन मागता.